केपेच्या कोट्टो मेळाभाट वाठारात मार्टिनो कोस्ता हांच्या घराक उजो लागलो। उजो लागिल्ल्यान घरातली लायटीची उपकरणां लासून बरेच लुकसाण जाले। उजो लागिल्लो तेन्ना घरात कोण नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। भावाची बायलेन तेणे म्हाका फोन मारलो, अशें जालें म्हूण उजवाड तुम कोण आहाय कोण ना गा म्हूण। म्हणना म्हणलें उज जालो हें 2 वर्सां जाला वास येता उज जाता ती सांगपाक लागली। हय म्हणलें मातशें पळय म्हणलें हांगा पळय म्हणल्यार उज जाता म्हणपालो भितर हितून खंय ते लायटीतून उज जाला म्हणपालें। हांगा तुमगे मिटर आसा कितें आसलो? मिटर भायल्यान आसा हिंग हें आसा वायरिंग हिंग मातशें त्यो लायटी चालू आसल्यो बारीक तेज्यो। हांव नासलो तेन्ना मागीर ते सगळे तेणे मागीर दार बी मोड फोडून तेणी मागीर फायर ब्रिगेड बी आनी तेणी केलें। कितें जालें कित्याक लागलो उजो? ते लायट म्हाका दिसता म्हाका ते लायटीची कितें शॉर्ट जाला, शॉर्ट सर्किट। घरान कोण ना, सगळे हांव आनी मिसीस रावताय दोगांनी म्हणल्यार तुमी दोगांनी भायर सरलेले? भायर सरली। तुमी भायर सरून कितल्या भायर सरले तुमी? भायर सरली 8:30 भायर सरली। आनी तेजे नंतर रोखडो हो इन्सिडेंट जालो? भावा बायल तेमगेले कितें रानी उदक घालतलो तें सर म्हाका 2 वरां येतालो पूण हांवें तितलें हें लक्ष दवरलो ना। पूण मागीर कितें जालें, मागीर हांव भायर सरता आख्ख्या घरा आख्खो धुंवर बोलनाका उदक चड जावपा लागलो। उदक चड जायनाका मागीर फायर स्टेशनाक फोन मारलो। फायर स्टेशनाक फोन मारनाका मागीर उजो भायर दिसपा लागलो। उजो तेमगे देर बंद देरा लॉक आसलेले देरा भितरल्यान दिश्टी पडपा लागलो। मागीर तो एक भुरगेलो त्या भुरग्यान मागीर ते लॉक फोडून तेणें बालद्यान उदक पालयलो बंद केलो। तेन्ना म्हणसर फायर ब्रिगेड येयलें।